tell me the purpose of this GRB colony visit. सर कितें कारण आशिल्लें GRB colony? आयज आमी मुद्दाम GRB कॉलनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा आनी हें हांव फॉलोअप करीत आसलेलो कित्याक खूब तेंप जालो लोकांची हांगा GRB कॉलनीची कंप्लेंट्स आसलेली आनी मेन कंप्लेंट्स म्हणटा ती हांगा चोरयो जावपाक लागला कंटिन्युअस नॉन स्टॉप फाटल्या दिसांनी चोरयो जायत आसलेली लोकांची घरां फोडून लोकांक खुबशे त्रास जाला सो ते आतां कारण कितें आसा तेच्या लागून फायंड आवट करपा लागून आमच्या बरोबर आमचो मुर्मुगांवचो PI आसा जो कालूच ते चार्ज घेतलेलो आसा आमचो राघोबा कामत ताका मुद्दाम हांवें आपयलो PI की बाबा असो इश्यू आसा सो तेणें आमकां एश्युअर केल्लो आसा कित्याक हांगा बाबा पेट्रोलिंग आसा ते आमी वाडयतले आनी कोणाचो कोणूय हांगा जर जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसता पळय ते हांगा बसता तेंचो कोणूय हांगा बसले जाल्यार बाबा आमकां एक कळोवपाचें आमी येवन तुरंत तेंचेर एक्शन घेता म्हणून आमकां एक एश्युरन्स दिल्लो आसा तेजे बरोबर आमी हो जॉयंट इन्स्पेक्शन वीथ पावर डिपार्टमेंट आमचो हांगालो AE आसा पॉल ताका मुद्दाम आपयलेलो आसा तशेंच GRBचे जे JE बाकीचे सुपरवायझर आसा तांकां हांगा आपयलेलो आसा तशेंच आमचे MMCचे म्युनिसिपालिटीचे हेड सुपरवायझर ताकाय मुद्दाम आमी आपयलेले आसा कित्याक हांगा जे मेन इश्यू आसा कितें एक लायट जी आसा पळय लायट चलना सगळ्यो लायटी बंद आसा आनी टोटल डार्क आउट जाता सो तेज्या लागून आमी मुद्दाम आमच्या पावर डिपार्टमेंटच्या पॉलाक आपयलो ताका सगळे इश्यूज दाखयलेले आसा सो तो जे लायटी आसा त्यो GRBन घातलेले आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लागना बट ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड आमी तांकां रिक्वेस्ट केला कित्याक सद्या डार्क आउट असल्या कारणान तांकां चोरांक खंय तरी तो एडवांटेज मेळपाक लागलेलो आसा हांगा चोरी करपाक सो ह्यो लायटी पयलीं स्टार्ट करच्यो म्हणून आनी इवन पुलीस डिपार्टमेंटान आनी आमच्या पावर डिपार्टमेंटान खंय तरी हो इनिशिएटीव घेवन हे लायटी पयलीं चालू करतले म्हणून सांगलेलें आसा त्याच प्रमाणे हांगा जी झाडां वाडलेलीं आसा सायडीक तांकां जे एंटी सोशल एलिमेंट झाडांनी वचून लिपता थंयसर सो तेज्या लागून आमी म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की झाडां आसा पळय ती पयलीं कट करची म्हणून सो एक 2-3 दिसां भितर ही झाडां कट जातली सो हेज्या लागून तांकांय मुद्दाम आपयलेले आसा तशें आमचे GRBचे कॉलनीचे जे JE आसा आनी सुपरवायझर आसा तांकांय हांगा आपयला की तांचो जो इश्यू आसा आनी जे इश्यू आसा GRBचे ते तेंच्या हेड ऑफिसाक तांकां हांवें सांगलां की तुमी मांडा आनी ते फॉलोअप करून घेवपाची जबाबदारी हांव घेता म्हणून सो तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा सो तेज्या लागून ही स्पेशली जॉयंट मिटींग आपयलेली आसा कित्याक मेन इश्यू आसलो तो आमचो चोरयो जाता ते हांगा लायटीचो प्रॉब्लम आसा हांगा जी झाडां वाडलेलीं आसा आनी हांगा कितलेशे 360 फॅमिलीज रावतात 360 फॅमिली हांगा आसा फ्लॅट्स आसा जांकां गव्हर्मेंटान रिहेबिलिट केलेले आसलेले त्या टायमाचेर सो हे लोकांक खंय तरी बारीकशी सुविधा मेळची म्हणून तेज्या लागून आमी हे जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा आतां क्लोज बाय नियर बाय म्हणजे आतां प्री मान्सून स्टार्ट जावपाचें आसा त्याच्या खातीर तुमी कितें स्पेशल अशें स्पेशल डायरेक्शन दिलां पळय आतां ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून वर्क येन्ना जर स्टार्ट जावंक जाय आसलें आयज खंय तरी म्युनिसिपालिटी फाटीं पडलेली आसा आयज म्युनिसिपालिटी कडेन म्हाका खबर ना कसलेंच तेंच्यानी आजून पर्यंत डिसिजन घेतलेलें ना कितें बाबा प्री मॉन्सूनाचो कितें प्लॅन केलेलो आसा सो हांव तेंचे कडेन एक मिटींग घेतलो आनी तांकां रिक्वेस्ट करतलो कितें फक्त आतां उरला आमकां 1 म्हयनो उरला मे जून पर्यंत रावंक शकना कितें प्री मॉन्सून स्टार्ट जाला ऑलरेडी कित्याक काल आमी पयला कसो पावस येयलो आसा लोकांक त्रास जावपाक लागलेलो आसा सो म्युनिसिपालिटी कडेन मागता कितें बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी प्री मॉन्सून स्टार्ट करचें कितें आजून कोणाकूच कसलो ताजो बेनिफीट मेळना लोकांची गटरां चॉकअप जाल्ली आसा लायटीक लागून झाडां लागून लायट वायरी वयपाक लागलेली आसा सो कसलेंच तेंचें प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जाल्लें ना सो हांव रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटीचे बेगीनचे बेगीन हे प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जावची कित्याक तुमी हे बिल्डिंगेकूच पळया हे बिल्डिंगेची जी झाडां वाडलेलीं आसा फाटसून फुडसून तेवटेनसून पळयलें जाल्यार सगळीं झाडां बिल्डिंगेचेर वयर चडलेलीं आसा कोणूच ताचो हेजी काळजी घेयना सो हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन कितें तेंच्यांनी आनी वॉर्ड कावन्सिलरा कडेन कितें बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी एक्शन घेवचें म्हणून संकल्प बाब दीस मोर्मुगांव जो हे आसा तुमचो भाग आसा हांगासर सडा एरिया इट इज मोर प्रोन टू दीस डेंगी मलेरिया आनी आतां वॅक्टरबॉर्न डिसिजाक लागून चड प्रोन आसा सो हो जो केसीस हांगा वाडपाक जायना म्हणून तुमी कितें मिटींग घेतल्या अर्बन हेल्थ सेंटरान डेफिनेटली हांव मिटींग घेतालें ही तुमी जी गजाल सांगला ती आय ऑल्सो एग्री वीथ यू कित्याक ही एरियेचेर आमकां डेंगू मलेरियाचो खूब इफेक्ट जावपाक लागला आनी हेज्या फाटल्यान जर रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसलेलो कित्याक लागून ही जी वयर टँक्स आसा तुमी मुद्दाम पळया GRBच्या वयर टँक्स आसा पळय ते टँक्स अशी शेबी कंडिशनान आसा त्या टँक्साच्या भितर कसलेच मेंटेनन्स ना कांय ना
कबुतरां जावं कावळे जावन हे सगळे पक्षी भितर पडलेले आसा तांकां थंयसून हे केलेलें ना क्लीन केलेलें ना आनी तेजे भितर तुमी पळयलेलें सगळी ते झार वीच इज द प्लेस फॉर देम डेंगू जावपाक मलेरिया जावपाक तांकां एक चान्स मेळ्ळो आसा हे टँकीनी सो हे म्हाका दिसता कितें हे खंय तरी हांव तेच आतां तेंचे कडेन उलयलेलो आसा जेई कडेन आनी सुपरवायझरा कडेन कितें बाबा एक जॉयंट मिटींग घेवन आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्ड तशेंच PWD सिवेज डिपार्टमेंट तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन एक जॉयंट मिटींग घेवन हे इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदतलो हांव कित्याक हे ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड कित्याक लोकांक हांगा त्रास जाता कित्याक आयज ही 360 फॅमिली रावता कारण 360 फॅमिली इंटू तूं लोकांक धाकटी भुरगीं आसा हांगा बायलां आसा दादले आसा यंगस्टर्स आसा तांकां हे त्रास जावचे न्हू म्हणून म्हाजो एक इनिशिएटीव आसतलो कितें ही फर्स्ट प्रिफरन्साचेर हांव काम करून घेता संकल्प बाब आनी एक मेजर इश्यू एक आसा हांगासर की मुर्मुगांव तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगा सॉलीड वेस्ट ट्रिटमेंट हे आसा डंपींग सायट आसा तेचेर कितले तरी कारण जाले कितले तरी दीस जाले डंपींग जायत आसता ते ट्रिटमेंट सारकें जायना ताका लागून स्ट्रे डॉग्स वाडटा ताका लागून आनीकय जराळां जावं आनीकय कसली दुयेंसां वाडूं येता सायडीक हॉस्पिटलय आसा नियर बाय लोकेलिटी आसा सो तो सॉल्व करपा लागून प्रॉब्लेम तुजो MLA म्हणून कितें इनिशिएटीव आसलो पळय डेफिनेटली कित्याक तो एक मेजर इश्यू आसा आनी हो इश्यू आतांसून न्हू गेली 15 वर्सां जाली आमी हो फेस करतात आयज हो इश्यू वाडत आसा कित्याक लास्ट टायम जेन्ना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेणें एक तेजो प्लांट हाडून घातलो आनी तो म्हणपाक लागलो ते सगळें क्लियर जातलें बट आयज जेन्ना हांवें तें फायंड आवट केलें जाल्यार कांय ना म्हटल्यार एक दिसाक 15 टनाचो जो गार्बेज येता आनी जो तेंचे कडेन जो प्लांट आसा ते कॅन ओन्ली प्रोविजन तेंचे आसा 5 टनाचें काम करपाक सो 10 टन आसा तो एक्सेस उरता सो डेली 10 टन एक्सेस जो उरता पळय तेजे लागून हे वाडत आसा सो आयज खंय तरी दिसता कितें गेली 15 वर्सां जाली आनी जो आमचे पयलींचे जे मिनिस्टर आसलेले तेंच्यांनी हो समजोवन लोकांचे जे रिक्वायरमेंट आसा कित्याक जेन्ना हो आख्खो मुर्मुगांव तालुकाचो जो गार्बेज हांगा येता जाल्यार ताका एक ते प्रोविजन करूंक जाय आसलें आयज तें प्रोविजन करुना कारणाक लागून हो आयज सगळो जो वास आसा पळय आख्खो लोकांक हांगा मुर्मुगांवच्या लोकांक जावं सड्याचे बोगद्याचे जेटी इवन सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक लागलो आसा लोकांक रावपाक मेळना लोक अक्षरशः डेली उठून कंप्लेन करता आनी तुमी सांगलेशें स्ट्रीट डॉगाचे जे अशें वाडलेले आसा थंयसून कोण एक मनीस वचूंक शकना गेलो जाल्यार ताका ते 100% अटॅक करता कित्याक आमी पळयलां MPD कॉलनीत एक धाकट्या भुरग्याचेर कशें कुत्र्यांनी अटॅक करून ताका बाबा कितलीशी 36 कितें स्टिचीस पडलेली त्या टायमाचेर सो अशे इश्यूज थंयसर आसा आनी हेज्या लागून हांव ते मिनिस्ट्री कडेन ऑलरेडी एप्रोच जाल्लो आसा हांव उलयलेलो आसा आनी तांकां रिक्वेस्ट करपाक आसा की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन हो जो इश्यू आसा पळय तो बेगीनच्या बेगीन ह्या गव्हर्मेंटान सॉर्ट आवट करचो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आनी लोकांच्या हेल्थाक लागून हो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हाजो आसतलो दाबोली पंचायत आनी कुठलाय इलिगली गार्बेज आमी अवॉइड करता तेचेर एक्शन घेवंक सांगला पळय आमी कितलेदा हे इश्यू आसा ते मुन्सिपाल्टीक आमी कंप्लेन केल्लेली आसा मुन्सिपाल्टी म्हणटा कितें ते म्हणटा कितें आमकां मुन्सिपाल्टीन परमिशन दिल्लेलें आसा मुन्सिपाल्टी हेजेर कांयच उलोवपाक तयार ना मुन्सिपाल्टीक जर तुमी प्रेसान विचारलें जाल्यार मुन्सिपाल्टी म्हणटा आमी परमिशन दिल्लेलें ना जर मुन्सिपाल्टी ओरली म्हणटा परमिशन दिल्लेलें ना ते म्हणटा कितें आमकां मुन्सिपाल्टीन परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून आमी हांगा उडयता हे एक्शन मुन्सिपाल्टीन घेवंक जाय कितें जर तांकां परमिशन दिल्लेलें आसा जाल्यार पब्लिकली करचें बाबा परमिशन दिलां म्हणून आनी जर दिवना जाल्यार तांकां स्टॉप करचें थंयसर बन गया